येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मोपा विमानतळाचेर 5 ट्रकांचो लासून गोबोर, कोणाकच जाली ना दुखापत. परत वाडले डिझेल पेट्रोल, राज्यांत आनी केंद्रांत विरोधक देंवले रस्त्यार, दरवाडीचो केलो निशेध. ठाण्या 7 भावांची 7 गांवांची घोडेमोडणी, नाचले 14 घोडे, बायलांनी केल्यो आंगवण्यो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मोपा आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टार पार्क करून दवरिल्ल्या 5 ट्रकांक आयज सकाळीं उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान दिल्ले माहिती प्रमाण कुशीच्या सुक्या तणाचो उजो पातळून ट्रका मेरेन पावलो. जिवीतहानी जाल्ल्याची बातमी ना, पूण 5 ट्रकांचो लासून गोबोर जाला. उजो लागिल्ल्याचे कळटकच उजो पालोवपी दळाचे जवान बेगोबेग थंय पावले. 15-20 मिनटां भितर ताणें उजो आटापात हाडलो, पूण तितले भितर 5 ट्रकांचो लासून गोबोर जालो. सुमार 1.5 कोटीचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मोपा एअरपोर्टाचे काम चालू आसा. बांदकामाचे सामान हार्ड वर करपाक म्हण हे ट्रक थंय दवरल्यात. सर आमकां 12:50 कॉल आयले. कॉल रुपेश पंगम म्हणून मोपाचो जो हे आसा हेड आसा मेगावायट्सो, त्यांनी कॉल केले की ड्राय ग्रास फायर जालो, गवताक उजो लागलो. सो एक गाडी म्हणजे टर्नआउट केली. इमिजिएटली गाडी 12:50 कॉल येयल्या उपरांत इमिजिएटली हांवें टर्नआउट केलो आनी थंय पावल्या उपरांत पळोवपाक कितें दिसलें की गवत जें आसा पळय न्ही तें जळत जळत ट्रका कडेन आयलें आनी एक ट्रकाक पेट केली. अशें करून थंय जे वारें आसल्या कारणान अशे 5 ट्रक आसा पळय तेंचे टायर 5 ट्रकाचे टायरान उजो लागलो. सो म्हजी गाडी थंय आसलीच, पेडणे फायर स्टेशनाची गाडी आसली. सो इमिजिएटली हांवें हेडक्वॉर्टर्साक कंट्रोल रूम जो पणजे कंट्रोल रूम आसा एनफोर्समेंटा खातीर कॉल केलो आनी तेंच्यांनी म्हापसाची इमिजिएटली गाडी म्हाका धाडून दिली. सो म्हापसाची गाडी येयली आनी 10-15 मिनटान आमी जे कितें फायर जे आसा पळय 5 ट्रकाचे ते कंप्लिटली फायर एक्सटिंग्विश केले. लॉस एज पर तेजे जे हे आसा पळय थंय जे कोण कन्सल्टंट आसा तेंच्यांनी 1.5 करोड म्हणून सांगला 5 गाडयो म्हणटा पळय ते. अशें कितें बी आसा JCB काम करताले. तेजो जो हेड आसा पळय तेणी सांगलें की JCB फाटल्यान काम करता. सो तेज्या खातीर थंय कोणी समजा कितें सिगरेट नाल्यार अशें कितें जावं शकता. तो नॅकेड फ्लेम म्हणटा तो, अशें हें न्ही स्पार्क आनी शॉर्ट सर्किट बी अशें न्ही. तो JCB वर्कर काम करता तेंच्यांनी गवतान कितें तरी हें केलें आनी तेज्यान ती वाऱ्या खातीर इतले रॅपिडली स्प्रेड जाले आनी ते जस्ट बिकॉज ऑफ द फायर न्ही स्प्रेडींग हे 5 ट्रक आसा पळय न्ही ते हे जाले. सो लॉस जो आसा पळय तेणी 1.5 करोड सांगला. पूण एज पर म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे आमी 5 करोडाची जी प्रॉपर्टी आसा पळय तेंची ती सेव केल्लेली आसा. ते एडजस्टंट व्हडले मशिनरीज आसली, व्हडले ट्रक आसले, सामान तेंचे येवन ते गाडयो तेजे सायडीक आनी पार्किंग करून दवरले. ते बाकीच्यो गाडी आमी सगळ्यो सेव केल्लेल्यो आसा. सो हे काम करपाक म्हणजे जे स्टाफ आसा पळय सुनील देसाय आसा आनी सुनील देसाय हो पेडणे फायर स्टेशनाचो आनी प्रमोद म्हाले हो म्हापसा फायर स्टेशनाचो जो हवालदार आसा तो येयलो आनी जे ट्रिमेंडस एफर्ट म्हणटा हे भुरग्यांनी घेवन बी 4 ते 5 करोडाची प्रॉपर्टी आमी सेव केल्लेली आसा. गोवा 365 खातीर मोपाच्यान संदीप कामुलकार. इंधनाचे दर 137 दीस थंडावल्या उपरांत गोंया सयत हेर देशांतले पेट्रोल डिझेलाचे दर सेगीत दुसऱ्या दिसाय मळबाक तेंकल्यात. रशिया युक्रेन झुजाचे फाटभुंयेर आंतरराष्ट्रीय किमती बॅरला फाटल्यान सुमार $30 वाडल्यात. देखून इंधन वाडलां. सुमार 4.5 म्हयने इंधनाचे दर थीर आसतना सरकारान काल पेट्रोल डिझेलाचेर 80 पैशांची दरवाड केल्ली, जाल्यार LPG सिलिंडराच्या मोलात 50 रुपयाची वाड केल्ली. आयज लेगीत सरकारान परतून एक फावट लिटरा फाटल्यान 80 पैशांची वाड केल्या. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार तेलाच्या एका बॅरलाच्या मोलात $30 परस चड वाड जाल्ली आसली
तरी किमतीतल्या बदलांची भरपाई करपा खातीर इंधनाचे दर लिटरा फाटल्यान 20 ते 25 रुपयांनी वाडोवचे पडटले अशें तेल कंपन्या कडेन आसा. इंधन दरवाडीचो आयज दुसरो दीस आसलो तरी रशियात सुरू आशिल्ल्या झुजाक लागून आंतरराष्ट्रीय स्तरार तेलाचे पुरवणेक मार बशिल्ल्यान दर ल्हव ल्हव पूण सेगीतपणान वाडूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सेगीत 2 दीस पेट्रोल डिझेल वाडत चल्ला. राज्यात आणि केंद्रातय विरोधकांनी आवाज काडपाक सुरवात केला. रस्त्यार येवनय आंदोलन सुरू केल्यात. इंधन दरवाडीचो विशय घेवन काँग्रेसीन रॅली काडल्यो. कलेक्टराकय निवेदन भेटयलां. पेट्रोल आनी डिझेल वाडिल्ल्यान ताचो येरादारीचेर परिणाम जातलो. जिणेंत गरजेच्यो आशिल्ल्यो वस्तूय म्हारग जातल्यो अशें म्हणत काँग्रेसीन निशेध उक्तायला. सरकारान कितें सांगलेलें की चूल नाका म्हणून, म्हणजे आदी चूल चालू आसली गोंयान आख्खे हिंदीक चडशे जाग्यार चुली आसल्यो चालू. लोक आपले ते चूल घेवन काटयो घालून सगळे आपले जेवण करताले. तांकां सांगलें चुला हटाव आनी जी फायराची हेची आसली आमची ती काड आनी सिलिंडर घाल. सगळ्यांक सांगलें सबसिडी दिता म्हणून. सबसिडी पयलीं स्टार्ट जाली, तेजे उपरांत सबसिडीच गेली आनी आयज सिलिंडर कितलो म्हारग जाला तो पयल्लो आहा. 50 रुपया आनीक परतून इलेक्शनाचे बोनस कसो दिला, म्हणजे रिजल्ट जो तेंचे फेवरान जाला तेजो बोनस आयज सगळ्यांक मेळ्ळो आहा. तेजे उपरांत जे डिझेल प्रायसीस आसूं, तेजे उपरांत पेट्रोल प्रायसीस आसूं, हे सगळे वाडलेले आहा. आनी कॉमन मॅन इज बर्डन. गरीबांतलो गरीब मनशाक त्रास. आनी म्हाका दिसता जे सर्वीसमॅन आसता, म्हणजे जे कामाक वयता, सर्विसीक वयता लोक, तांकां सगळ्यांक सुबेज त्रास हो. कित्याक सगळ्यो वस्तू आनीक थोड्या दिसांनी वाडटल्यो. जो तर डिझेल 1 रुपी 60 पैसा वाडला आनी पेट्रोल वाडला जाल्यार तेचेर सगळ्यो वस्तू वाडप आनीक थोड्या दिसांनी 8-10 दिसांनी आनीक वाडटले. तेजे उपरांत जे एसेन्शियल वस्तू ज्यो आहा बाजारांत येता त्यो वाडप. सो हेचेर डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट सगळ्यांक इफेक्ट आहा. डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट. डायरेक्ट आतां हो डिझेल भरूंक वयशे जाल्यार थिंगा इफेक्ट, पूण तेजे उपरांत जे कमोडिटीज आहा ते सगळे वाडटले. सबसिडी जी आहा ती काढली आनी खंयची दितले. वाडोवपाची गरज ना न्हू. आतां इतले तुमी वाडयले LPG सिलिंडर, आनीक कित्याक वाडोवपाचो. उनको जिताया इसलिए उन्होंने सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ाया, पेट्रोल में 80 पैसा कल बढ़ाया, आज और 80 पैसा बढ़ाया, डीजल में 80 पैसा बढ़ाया. ये क्या चल रहा है? लोगों को हम महंगाई में भेज रहे हैं. लोगों में आजकल इतना आक्रोश है महंगाई के कारण. घर में महिलाओं को तकलीफ होती है गैस सिलेंडर के ऊपर कुक करने में. कहीं सरकार की इच्छा नहीं है लोग गैस सिलेंडर लाना छोड़ दे और फिर से चूल्हे की तरफ जाए. हमने काफ़ी दिनों से हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आप कम कर दो. मार्केट में उतना बढ़ नहीं रहा है. मार्केट में हमारे यूपीए के आज एकदम 2 साल पहले चलो, 2 साल पहले का रेट निकाल के देखो. पेट्रोलियम प्राइसेस 62 था, डीजल का प्राइसेस 69 था. आज क्या हो रहा है? तो इसलिए लोगों में आज एकदम आक्रोश है. वही आक्रोश हम आज मोर्चा निकाल के कलेक्टर के पास एक मेमोरेंडम दिया है गवर्नर को देने के. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांत नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 1778 जाला, जो कालचे परस 11% चड आसा. फाटल्या 24 वरांत 62 मरणाची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत 7 नवे दुयेंती सांपडल्यात. कोरोनाक लागून कोणाकच मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. जाल्यार कोरोना व्हायरस दिसान दीस देंविल्ल्यान सरकारान सगळे निर्बंध 31 मार्चा साकून काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. देशांत कोरोना व्हायरस प्रकरणांत दिसपट्टो उणाव जायत आशिल्ल्यान निरीक्षणा उपरांत गृह मंत्रालयान 31 मार्चा सावन सगळे आदेश फाटीं घेतल्यात. साथीच्या दुयेंसांचो उद्रेक जाल्या उपरांत 2 वर्सां उपरांत तो फाटीं घेतला. पूण MHAन सगळ्या राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक पयले वरीच मास्क घालपाची आनी सामाजीक अंतर दवरपाचे नेम पाळपाक सांगल्यात. ओमिक्रॉन सबवेरियंट BA.2 USांत जागो करपाक सुरवात केल्ल्या चड संसर्गीक BA.2 सबवेरियंटा खातीर पश्चिम युरोपांत COVID-19 लेगीत परत वाडत आसा अशें तज्ञ समितीन सांगलें.
जाल्यार नोवावॅक्सान मंगळारा सांगले तांचे कोविड-19 लसीक 12 ते 17 वर्साच्या भुरग्यांक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कडल्यान आपतकालीन वापराची परवानगी मेळ्ळ्या. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1778 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या, जे कालचे परस 11% चड आसा. कोरोनाक लागून 62 जाणांक मरण येयलां. भारतांत 98.74% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.28% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.39 जाला. फाटल्या 24 वरांत 1778 नवे दुयेंती, 24 वरांत 62 मरणांची नोंद. भारतांत 98.74% दुयेंती दुयेंसमुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसा सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्याचे दिसून येता, जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना ही एक सुखदिणी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवच्या जिल्लो पंचायत कार्यालयांत आयज म्हयन्याळी बसका जाली. बोरी सर्कलाचो आकार कमी करप आनी बोरी पुलाचे पायभरणेचे काम बेगीन सुरू करचें अशे विविध थाराव बसकेंत घेतले. बुधवारा मडगांवच्या जिल्लो पंचायत कार्यालयांत म्हयन्याळी बसका जाली. हे बसकेत उल्हास तुयेकार आनी आंतोन वाज ह्या दोगांचोय भोवमान केलो. दोगूय झेडपी मेंबर. जाल्यार मुखार बोरी सर्कलाचो आकार कमी करप आनी बोरी पुलाचे पायभरणेचे काम बेगीनच सुरू करचे अशे विविध थाराव बसकेत घेतले. मंथली मिटिंगेक जे प्रमाणे मिनिट्स आनी ते सगळे जाले. ताजे नंतर आमी एक गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलां आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दुसऱ्या वेळा परत एकदा मुख्यमंत्री म्हणजे गोंयची लिडरशीप करपाक तांकां संदी मेळ्ळ्या त्या बद्दल तांचें आमी अभिनंदन घेतलां, ठराव घेतला आनी तांच्या हातांतल्यान गोंयचो फुडार आनी तांचें जें एक उद्दिश्ट आसा की स्वयंपूर्ण गोंय करप हें करता आसतना तांकां देवान उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें अशी आमी एक देवा कडेन मागलां आनी आमी एक अभिनंदनाचो तांचो ठराव घेतला. त्याच प्रमाणे आमचे 2 झेडपी मेंबर ZP2 आतां आमदार जाल्ले आसा, विधानसभेन पाविल्ले आसा, तांचो अभिनंदनाचो ठराव घेतला आनी लास्ट टायमूय आमचे 2 मेंबर गेल्ले, ह्या फावटी 2 मेंबर गेल्ले आसा. हेजे प्रमाणे जशें तांकां हांगसर काम करता आसतना खबर आसा की आमकां येवपी अडचणी ज्यो आसा त्यो तांणी थंय मांडच्यो आनी आमकां हांगसर तें काम करता आसतना बरें पडचें त्या खातीर तांच्यांनी आमचो सगळे प्रश्न थंय मांडचे अशें आमी तांचे कडल्यान अपेक्षाय बी केल्ली आसा. दुसरें आमचो एक दिपक बोरकर ताणें एक ठराव घेतिल्लो आसा की ते बोरी ब्रीज सर्कल आसा, बोरी ब्रीज आनी सर्कल हे दोनी कडेन सर्कला कडेन ट्राफीक जाम जाता म्हणून आमी ते सर्कल बारीक करपा खातीर म्हणून कित्येक वर्सां जालीं आमी तो एक हें करता. त्या दृश्टीन परत ताजे सगळ्याचेर पाठपुरवठो करचो. तशेंच बोरीचो ब्रीज आसा पळय न्ही ताजे बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन घालचें हो एक ठराव घेतिल्लो आसा. दुसरें GSR जो आसा पळय न्ही तो ओल्ड आसा आनी ताका लागून कांय मेंबरांनी हें केलें की आमी टेंडर जरी काडलें जाल्यार खुबशे कॉन्ट्रॅक्टर तो टेंडर घेवपाक हें जायना कारण GSR ओल्ड आशिल्ल्या कारणान तें परवडना. ताका लागून तो GSR आसा पळय तो हें करपा खातीर आमी PWDक एक लेटर करपाचें अशें केल्लें आसा. प्लस आतां ओपन टेंडर आसा ते 5 लाखाचे सकयल आसता ओपन टेंडर आनी 10 लाखाचे वयर आसता वयर टेंडर करचें पडटा. म्हणून आतां सगळ्याच गोश्टीचो हें वाडिल्ल्या कारणान ते 5 लाखा सकयल कामाच जायना म्हणून ताका लागून ती बी 5 लाखाची 10 लाख करची ह्या संदर्भांतले आमी गव्हर्मेंटाक लेटर करतली. मागीर दुसरें आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले जे आसा पळय न्ही ते थोडे जाण काम घेता आनी कितले तेंपूच तें काम ते करिनासतना पेंडींग दवरता. ताच्या संदर्भान तांकांय बी म्हणजे तांकां ब्लॅक लिस्टान घालपाचें, ब्लॅक लिस्टान घालना तांकां समज दिवपाचें सगळें जें कितें करपाचें आसा तें फॉर्मेलिटीज करपाचें अशें ठरयलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मुरगांव नगरपालिकेचे बसकेत रस्त्यात गोरवांची समस्या, कोयराचे नियोजन आनी पावसा आदल्या कामांचेर चर्चा जाली. रस्त्यार भोंवतल्या गोरवांचो आंकडो वाडत चल्ला. ताचेर कोणाचोच आळाबंद ना. गटारां नितळ करिनात देखून पावसांत हुंवार येता. बसकेत कोयर एकठांय करपाचेरय उलोवप जालें. कांय सुवातांच्या सोबितीकरणाचो विशय चर्चेक आयलो. घरपट्टे बरोबरच कोयर एकठांय करप्यांचें पेमेंट निश्चित केलां. पूण कांय घरांचेर टॅक्सच लावंक ना. तांचे वजें पालिकेक आपल्या भुजार घेवचें पडटलें अशें नगरसेवक यतीन कामुर्लेकारान सांगलें. एक तर म्हणजे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आता म्युन्सिपालिटीन आमच्या मिटिंगेक पॉयंट येयल्लो की आमी ती आउटसोर्स करपाची किंवा टेंडर करून आमी एजन्सीज अपॉयंट करपाची. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जसं हांव म्हाज्या वॉर्डाचो कावन्सिलर एक वॉर्ड नंबर 20 म्हाका खबर आसा की म्हाज्या वॉर्डान जी घरां आसा तितूंतली नियरली 70 to 80% घरांकूच फक्त हावस टॅक्स, उरलेले 20% घरांक हावस टॅक्स ना.
आमी हाऊस टॅक्सान तांकां आमी इनकॉर्पोरेट करतले ते गार्बेज फीज. सो त्या टायमाचेर जातलें की 20% घरां जांकां हाऊस टॅक्स ना ते वंचीत उरतले, तेंचे फ्री जातलें कलेक्शन आनी तो फायनान्शियल लोड म्युन्सिपालिटीचेर येतलो. सो म्हाजो प्रश्न हो आसलो. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की सद्याक पयलीं तुमी ती घरां आयडेंटिफाय करा, तांकां टॅक्स घालात. वास्को सोबितीकरणाचो वावर हातात घेतला. ताचेर पालिकेन चड लक्ष दिवचें असो प्रस्तावय मंडळा मुखार आयलो. सो हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या चेअरपर्सनाक एक पॉयंट जेन्ना येयलो डेव्हलपमेंट करपाचो तेन्ना हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की जे जितके डार्क स्पॉट्स आसा तितके डार्क स्पॉट्स तुमी विथ CCTV सर्वेलन्स तुमी ते ब्युटिफाय करपाचे, जेणे करून लोक भायर जे कितें कचरो उडयता पळय ते बंद जातले आनी CCTV जायच. वास्कोच्या रस्त्यांचेर भोंवतली गोरवां, पीपल फॉर एनिमल्स, जनावरांचो आलिशिरो ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. गोरवांक लागून अपघात वाडत चल्ल्यात. तांची गोशाळेत दवरपाची तजवीज हाजेरय उलोवप जालें. वास येता अशे लोक कागाळी करता आशिल्ल्यान सध्या आसा ती शेड दुसरी कडेन व्हरपाची गरज नगरसेवक श्रद्धा शेटयेन उक्तायली. हांगा आतां इतलो प्रॉब्लेम जाता वॉर्डान की थंय एक तर वास येता, इतलो वास येता थंयसर एक वराच्या वयर रावपाक हांव केन्ना गेलें जाल्यार म्हाका डिफिकल्ट जाता. लोक कशें मॅनेज करता आय डोंट नो. प्लस नॉयज पोल्युशन, रातचे कुत्रे इतले भोगता. दिसभर एटलिस्ट आमी मॅनेज करपाक शकता, बट देन रातचे लोकांक तेच्या खातीर सुद्दां खूब त्रास जाता. एक्सटेंशन करप ओके आसा, बट देन हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या कावन्सिलाक की सायड बाय सायड खंय तरी ते आमचे PFA आसा जे हॉस्पिटल आसा ते खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट करचे म्हणून एजन्सी तेंच्यांनी अपॉयंट करपाक लागून. सो थंयसर हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा थंयसर की स्ट्रे कॅटल जी आसता पळय ती बरी आहा, तेजे ओनर आपल्यांक जाय येता आनी ते व्हरता, पण जे एक्सिडेंटान सांपडटा किंवा डॅमेज जाता किंवा मरता किंवा इंजर्ड जाता हेंचे ओनर्स केन्नाच येना, ती मागीर थंयसरूच उरता. अशें खुबदां अशें जाता की जेन्ना तांकां आमी इंजर्ड कॅटलाक आमी पीपल फॉर एनिमल शेल्टरान थंय हाडटा, तांकां आमी ट्रिटमेंट करता आनी ट्रिटमेंट करपा टायमाचेर ती मरता जाल्यार मेली जाल्यार तेंचे कडेन आयज हांवें सेवक विचारलें ती मेली जाल्यार तुमी तांकां व्हरतले खंय काय म्हणून तेंचे कडेन दिवपा खातीर कांयच आन्सर नासलेलो. सो हांवें तांकां सांगलां हो जो पॉयंट आहा हो एरिया आहा पळय पीपल फॉर एनिमल ही खूब ल्हान आसा, 300-400 स्क्वेअर मिटर आसतली. असले एका मिनिमम म्हाका. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गांवांतले उत्सव हे फक्त मनरिजवण करिनात, जाल्यार भुगोलीक शिमो हुपून मनीसपणाचे धागे गुंततात. 70 ठाण्याचे घोडेमोडणीचे हेच तर खाशेलेपण. 7 गांवांची 7 भावांची म्हूण फामाद ठाण्याची घोडेमोडणी पारंपारीक पद्दतीन मनयली. वर्सां उपरांत एकदा हो उत्सव जाता. वट्ट 14 घोडे नाचतना पळोवप आंगार रोमांस हाडपी अणभव. आंगवणे खातीर तशी हे घोडेमोडणेन नामना मेळयल्यात. लोक विविध प्रस्न अडचणी घेवन देवामऱ्यांत येतात आनी दुसरे खेपे कृतज्ञताय उक्तावपाक म्हण ठाणेच्या ह्या उत्सवाक येतात आनी धार्मीक विधी करतात. चोर, रोमाट, कोरोल्यो, घोडेमोडणी अशी विविध तरा लोकपरंपरा पळोवपाक मेळटात. प्रत्येक गावाचे आसा घोडे, ते म्हणजे टोटल 14 घोडे. 14 घोडे असता आणि हे सबंद रात चलता. हय सबंद रात चलता. मागीर हांगाच्यान ते होळये कडेन वयता, थंय नाचता आनी मागीर तेजे थंय सांगता जाता आनी मागीर ते न्हावन महाप्रसाद खावपाक त्या देवळांत वयता सातेरीच्या. लोक खूब येता हांगा घोड्यामोडणी. 7 भावांचे घोडे 14 घोडे आसता. आंगवडी करता पूण भुरगीं ना म्हणून आनी कितें कितें करता. भुरगीं ना म्हणून चडशीं करता न्हू. आनी मागीर ती पांय धुता म्हणून आंगवडी करता आनी मागीर पांय धुवपाक येता ते लोक हांगा खूब जाता. 3 वर्सांनी जाता त्यो अश्यो घोड्यामोडणी खंयच जायना, हांगाच जाता. 7 गांवची 7 भावांची कशी हातभेट जाता ते आयकुवप तितलेच रोमांचक. 7 गांव कशे एकठांय येतात ते सांगतात थळावो भक्तगण. हो शिगमो उत्सव म्हणजे आमचो 7 गांवांचो. 7 भाव हे आमचे सगळे आनी आमी पुनवे दिसा होळी हाडटा आनी पाडव्याची घालता. सगळे कडेन 7 गांवांनी तशें सगळे कळ्ळें तुका. तर पयल्या दिसा आमचे चोर आसतात, मागीर
रमण आसतात, मागीर कोरोल्यो आनी मागीर आमची गोऱ्या म्हणटात. 7 गांवांचे आमचे सगळे 7 गांवांनी घोडे आसता. मेन हे ठाणे हेका हांगा सगळे जाण एकठांय जातात. पयलीं आमचे पालीचे घोडे हातभेट जातात, मागीर दुसरी चरोण्याचे घोडे तेंची हातभेट जाता, आनी मागीर हिवरे तेंची हातभेट जाता, मागीर आनी वयले हिवरे म्हणून एक तेंची हातभेट जाता, मागीर गोळाली म्हणून तेंची हातभेट जाता. म्हणून आसा आमचो लास्ट भाव आनी तेजी हातभेट जाता आनी सगळ्यांची हांगा हातभेट जावन सगळे आमी हांगा घोडे आमचे नाचतात. गोवा 365 खातीर ठाणे वाळपयच्यान महेश गोवेकार, संदीप पिळगांवकार आनी समरिता खणगांवकर. देशांत चक्रीवादळ घोळपाक लागला. ताका लागून 23 आनी 24 वेर जोगलां सयत आनी गडगड घालत पावस कोसळटलो. 40 किलोमिटराच्या वेगान वारें घोळू येता. हवामान खात्यान लोकांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. राज्यांत 26 तारखेसावन कांय वाठारांनी पावस पडूं येता, जाल्यार उपरांत हवामान सुकें उरतलें. कांय वाठारांनी दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटलें. प्रवास करतल्यांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें, जाल्यार फुडल्या 3 ते 4 दिसांक चडावत तापमानात कांयच बदल जावचे ना. फुडल्या 5 दिसांक 18 राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक पावसाची शिटकावणी. राज्यांत 26 मेरेन कांय वाठारांनी पावस, 23-24 वेळ जोगलां वाऱ्या सयत पावस. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. 25-26-27 वेर हवामानाची कांय खाशेली शिटकावणी ना. फुडल्या 5 दिसांक नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्याचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.